नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आनी सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार सगळ्या गोंयकारांक चवथीच्यो परबी. आनी चवथीक म्हाका दिसता जेन्ना आमी हिडोन करतात तेन्ना मनीसय तितलोच भारदस्त आसचो पडटा. आनी गोंयांतली सगळ्यांत भारदस्त व्यक्तिमत्व म्हळ्यार मुख्यमंत्री. आनी चवथीच्या मुर्तार सुद्दां ताणें वेळ काडून ते स्टुडियो भितर आयल्यात आनी ही मुलाखत दितात. आमचे बरोबर आसात गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. थँक्स अ लॉट फॉर एक्सेप्टींग द इन्विटेशन अँड बीइंग हियर. कारण इतली इश्यू सगळे जावपाक लागल्या तरी आसतना तुमी मान्य केले आनी आयले. हांव सुरवात त्याच करता. एलिफंट इन द रूम जाका आमी म्हणटात ते म्हळ्यार ही पयलीं तुमी शुभेच्छा दियात. नमस्कार. आणि गोंयकारांक चवथीच्यो सगळ्या जाणांक हुनहुनीत परबी. गणपतीच्या सगळ्यांच्या घराघरात गणपती आयला आणि गोंयकार चवथ म्हटलो काय व्हडा उमेदीत मनयता. सगळ्या गोमंतक्यांक चवथीची खूब खूब परबी. लेट अस स्टार्ट विथ दॅट एलिफंट इन द रूम. आनी ते एलिफंट इन द रूम हांव फक्त सोनाली फोगट केस म्हणना. आय एम गोईंग कारण इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसांक करूं दी. तातूंतल्यान जे कितें भायर सरता तातूंत भितर म्हाका दिसता राजकारण्यांनी कमी उलोवप आनी पुलिसांनी चड उलोवप ही चड बरी गजाल. बट दीस केस हॅज ब्रॉट टू द फोर अ व्हेरी लार्जर इश्यू. आनी तो इश्यू म्हळ्यार सीएम ड्रग्साचो. आनी जाचेर आमी हरशीं उलयतात. इतली ड्रग्स धरले म्हणटात, तितले ड्रग्स धरले म्हणटात. खंय तरी अशें दिसता की ड्रग्स धरप ही आमचे खातीर एक फक्त स्टॅटिस्टिक्स जावन उरला आनी ताजो सोशल इम्प्लिकेशन जे आसा ते आमी खंय तरी विसरपाक लागल्यात. आज जेन्ना ह्या केसीक लागून इतल्या व्हडा प्रमाणात हो मुखार आयला इश्यू, डू यू थिंक सक्सेसीव गव्हर्मेंट इन गोवा फेल्ड टू टॅकल द इश्यू ऑफ ड्रग्स इन्क्लुडींग युअर्स प्रोबेबली फॉर दीस लास्ट 2-3 years? आ फेलियर म्हणचो ना. इट इज टायम टू टायम प्रत्येक गव्हर्मेंटान ड्रग्साचेर एक्ट जाला, काम केलां. तूं म्हाजो फाटलोच टेन्युअर जर पळयशीत जाल्यार हायेस्ट रेट मागीर एंटी नार्कोटीक सेल which is approximately more than 3 crores of rupees drugs have seized. There are different types of drugs. हांव तितूर वचना. आतां एक गजाल आसा की आमी म्हणटा की ड्रग पॅडलर धरलो, धाकटे 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 ड्रग्स धरले आनी मेन कोण तरी एजंट्स तातूंतल्यान सुटलो. म्हाका खूब खंत जाता. कारण हांव सांखळी सारकिल्ल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी रिप्रेझेंट करता आनी आज जेन्ना पळयलें की वेगवेगळे कडल्यान खंय तरी ग्रामीण भागांतले भुरगे हातूंतल्यान एक 2-3 जाण जे इनवॉल्व आसा अशें म्हणून कळ्ळें तेन्ना मनाक खूब खंत जाली. आयज पर्यंत पळयताले आमी कोण तरी ड्रग्स घेवन आयलो, तेणी स्वता कन्ज्यूम केले आनी कितें केलें इतक्याचेरूच आसतालें. किंवां मेन रेट जाली जाल्यार ताच्या फाटल्यान खंय तरी भायल्या स्टेटींतले, आय एम नॉट स्पेसिफिकींग नेम ऑफ द स्टेट, बट भायल्या स्टेटींतल्या कोणाक तरी धरले आनी तांकां भितर उडयले आनी पुलीस हॅव एक्टेड ऑल्सो. म्हाका खंत जाता, दुख्ख जाता. कारण आमचे गोंयकार लोकल भुरगे अशा पद्दतीचे हितूंत इनवॉल्व जाल्यात. तुवें रायटली यूज केलें की वॉट इज द सोशल इम्पॅक्ट. करेक्ट. हाजो सोशल इम्पॅक्ट कितें जाला म्हणजे म्हाका दिसता पयशाच्या हावेसा पोटी खुबशे जाण हाका बळी पडपाक लागल्या हें दिसपाक लागलें. बट माय गव्हर्मेंट दीस टायम म्हणजे एंटी नार्कोटीक सेल हेजेर एक्ट जातलोच. बट ताज्या भायर म्हणजे हेजो जो सोशल इम्पॅक्ट जो जाला ताज्या खातीर दॅट पर्सनली आय वील मॉनिटर दीस नॉट एज अ केस बट ओवरऑल इम्पॅक्ट बिगर देन द केस. ओवरऑल इम्पॅक्ट जो कितें जाला हय. त्या खातीर म्हटलें की एंटी नार्कोटीक सेल आसतले अँड बाय इनवॉल्विंग ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. तुम्ही खूप योग्य रितीन सांगलें की जे अरेस्ट जाल्ले ते भुरगे पयल्या ड्रग्साचो हो विशय आमच्या गांवांनी पावला हें आज सिद्ध जाता. अशी परिस्थिती भितर तुमची सारकी मुख्यमंत्र्या कडच्यान एक गोंयकार म्हणून म्हजी सादी अपेक्षा की वन्स अँड फॉर ऑल स्टार्ट अ मॅसिव्ह क्रॅकडावन आनी फक्त जो हाडून थंय ते विकता तितल्याचेर न्ही जाल्यार हांची मातशी पाळां मुळां खणून काडप गरजेचें सीएम. फुडल्या 3 म्हयन्यांक हाजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा पळय न्हू ह्या हेजेर दिसून येतली. त्या खातीर हांवें सांगलें आय वील पर्सनली मॉनिटर आनी जितके म्हणजे पुलीस म्हणजे एंटी नार्कोटीक सेल स्ट्रेंथन करपाक जाय आनी ताका जो फोर्स प्रोवायड करपाक जाय इट इज फुल्ली ताका फोर्स प्रोवायड करतलो. आनी हो जो आहा पळय न्ही ते क्रॅकडावन करपा खातीर सगळ्या तरेचें काम हें म्हणजे होम डिपार्टमेंट जें आसा हे तरेन करतले. हाज्या फुडें आमकां अशा पद्दतीच्यो केसीस तरी गोंयांत आनी दिसूंक येवच्यो ना. कारण ट्युरिस्ट हांगासलो जो येता ही इज कम टू एन्जॉय द गोवा.
नॉट फॉर द ड्रग्स. ही मेसेज जी आसा पळय ही क्लियर कट ही क्लियर कट वचप गरजेचें आहा. दुसरो विशय आसा सीएम ह्याच केसी संदर्भातलो की तुमी सांगले की सीबीआय कडेन इन्व्हेस्टिगेशन दिवपाची तयारी आहा. हातूंत भितर एकच पॉलिटिकल प्रश्न जो येता तो एका राज्याचो बीजेपीचो मुख्यमंत्री दुसऱ्या राज्याच्या बीजेपीच्या मुख्यमंत्र्याक सांगता की सीबीआय कडेन केस दिवया का म्हणून. तुमकां दिसना दिस इज लिटल ऑड? ही हॅज रिक्वेस्टेड मी बट हांवें ताका सांगलां आमी आतापर्यंत जो रिपोर्ट आमी आतापर्यंत जी इन्व्हेस्टिगेशन केल्या ह्या केसीत फ्रॉम द डे 1 टू टील 5 जाणांक ऑलरेडी अरेस्ट केले, बाकीच्या सगळ्या जाणांक ऑलरेडी ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. हांवें सांगलां की आय एम सेंडींग द रिपोर्ट ऑल्सो. वेळ पडलो जाल्यार कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट जो ताका ह्या केसीच्या बाबतींत धाडपा जाय तो सीएमाक धाडूनय दितलो. आणि ताज्या उपरांत म्हणजे हांवें म्हटलें की तांचें सॅटिस्फॅक्शन जायना बट वी आर सॅटिस्फायड. म्हणजे त्या केसच्या बद्दल हांवें जेन्ना आज रिव्ह्यू घेतलो तेन्ना 100% वी आर सॅटिस्फायड तुम्ही विथ द म्हणटात की इन्व्हेस्टिगेशन. तुमकां सीबीआयक दिवपाची गरज दिसना, पण कोणाचे जर मनाचें समाधान जावपा जाय जाल्यार दिवपाक हरकत ना. एकदां शेवटी कशें आसा वी वॉन्ट टू कम टू द रिजल्ट. त्या खातीर आमी त्या केसीच्या रिजल्टा पर्यंत आयल्या. बट इफ अगेन दॅट फोगट सोनाली फोगट ओके ती पॉलिटिकली किंवा बाकी हाय प्रोफायल असल्या कारणान ताज्या फॅमिलीन तांकां सीएमाक रिक्वेस्ट केली म्हणून तेंच्यांनी म्हाका फोन केला. बट ह्या हेजेर हांवें म्हटलां की इफ रिक्वायर्ड इट इज नॉट सो दॅट म्हणजे म्हाका म्हज्या होम डिपार्टमेंटाचेर खात्री आसा, म्हाका म्हणजे ज्या पद्दतीन पुलीस डिपार्टमेंटान इन्व्हेस्टिगेशन केलां म्हाका विश्वास आसा की एक सुद्दां एक्यूज जो आसा पळय हातूंतल्यान सुटचो ना. महत्वाचो विशय म्हळ्यार SIT ऑन लँड ग्रॅब. आणि म्हाका दिसता हांव तुमकां म्हणपाक सोदतालो की जितली सिरियसली तुमी SIT घेतल्या ही ऑन लँड ग्रॅबिंग तितल्या सिरियसली ड्रग्साचोय विशय घेवपा जाय म्हण. एक प्रश्न गोंयकार विचारतात की प्रकरणां येत आसात, अरेस्ट जातात, सरकारी अधिकाऱ्यांची नांवां आयलीं आणि 2 दिसांनी सगळे जाण बेलाचेर सुट्टातय बी. राज्याचे गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री म्हणून एक प्रकरण जे तुम्ही इतले सिरियसली लावन धरलां, वेर डू यू थिंक इज द लॉजिकल कंक्लुजन ऑफ दिस केस? हांव परत तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता. म्हणजे SITची SIT फॉर द लँड ही जी सगळी इन्क्वायरी सुरू जाली तेन्ना एक सामान्य मनीस म्हाज्या कडेन येवन जेन्ना कंप्लेन करता आनी ताज्या उपरांतूच हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालां. आतां पर्यंत जवळपास 15 पेक्षा चड लोकांक अरेस्ट जाली. थोड्या जाणांक दिसलां की ते सुटले म्हणजे ते कायमचे सुट्टले. ना, कायमचे सुटचे ना. जवळपास 110 केसीस रजिस्टर्ड, 110 सेल डीड जी रजिस्टर्ड जाली जाका आमी नो मॅन लँड म्हटल्या, कारण ती लँड परत अजून कोणीच क्लेम करूंक ना. सो दॅट ताका लागूनच म्हणजे आमचे पुराय SIT क्रायम ब्रांच जी ज्याच्या सकयल आसा ते पुराय इन्व्हेस्टिगेशन्स करीत आसा. बट ताच्या खातीर मेनली जे आसा पळय न्ही इट इज एन इन्क्वायरी कमिशनर सेटअप करप आणि तेजे टर्म्स ऑफ रेफरन्स फॉर दॅट होल इन्क्वायरी कमिशनर्स आणि SIT लँड ग्रॅब हाच्या खातीर इन्क्वायरी कमिशनर रिटायर्ड जज वी आर अपॉयंटींग विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम. ताजी अपॉयंटमेंट जातली आणि हाज्या खातीर ह्यो सगळ्यो ज्यो केसीस आसा ह्यो इन्क्वायरी कमिशनरा कडेन बरेच जाण म्हणटा ती लँड कितें जातली काय म्हणून. नो मॅन लँड वील गो डायरेक्टली इफ नो वन इज क्लेमिंग दॅट लँड वील गो टू द गव्हर्मेंट. आणि हे सगळे जे इन्वॉल्व आसात दे विल गो बिहायंड द बार अंडर द डिफरंट सेक्शन्स. हांवें डिफरंट सेक्शन्स थोड्या जाणांनी हेल्प केला, थोड्या जाणांनी पयशे घेतल्या, थोड्या जाणांनी आपल्या नांवार केल्या, थोड्या जाणांनी दुसऱ्याच्या नांवार केला. हितून आतां पर्यंत जे मेन कल्प्रीट आसले ते मॅक्झिमम जाणांक आमी अरेस्ट केले. ते जरी टायम बींग सुटल्या कायमचे सुटूंक ना. थोडी चार्जशीट फायल जातली, केस चलतली ओके आणि ते बिहायंड द बार वतले. अजुनूय ऑफिसर्स इन्वॉल्व कोण आसा ते बिहायंड द बार वतले आणि हाज्या पलीकडे अजुनूय बी थोडे जाण जे इन्वॉल्व आसा पळय न्ही हे सगळे जाण भितर वचपाचे आसा. सो जस्ट एज अ क्लॅरिटी बिकॉज इज अ मेजर अनाउन्समेंट. तुम्ही म्हणटात की इतली प्रकरणां आसात, आनीकूय प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात, आनीकूय अरेस्ट जावपाक शकतात. यू आर कॉन्स्टिट्युटिंग अ कमिशन ऑफ इन्क्वायरी? येस, द गव्हर्मेंट इज व्हेरी मच सिरियस अँड वी आर इन्क्वायरी कमिशनर आमी एस्टाब्लीश करता. आणि वॉट विल बी द टर्म्स ऑफ? देर इज अ टर्म्स ऑफ रेफरन्स फॉर दॅट. हय. त्या खातीर इन्क्वायरी कमिशनर इज अ रिटायर्ड जज. वी आर अपॉयंटींग एज द इन्क्वायरी कमिशनर अँड थ्रू हीज आमी तेजी कंप्लिटली प्रोसेस जो आसा वील फॉलो करतले. आणि तांचो मॅन्डेट कितें आसतली, आवांठ कितें आसतलो? तेजो कंप्लिटली ताका हांवें त्या ती म्हटलं टर्म्स ऑफ रेफरन्स फॉर दॅट पर्टिक्युलरली फॉर द फ्रेम जातले. इट इज फॉर द SIT इन्क्वायरी अजून टर्म्स ऑफ रेफरन्स जो कंप्लीट जावपाचो उरलो तोय जातलो अँड फॉर द इन्क्वायरी कमिशनर ऑल्सो देर वील बी द टर्म्स ऑफ रेफरन्स. ही विल कंप्लीट दीस वर्क विदीन द 3 to 4 months. आय एम नॉट सेईंग दॅट टायम बाउंड. इट इज नॉट year to years
विदीन द 3 to 4 months ताच्याकडे केसीस गेल्या उपरांत 3 ते 4 महिन्या भितर केसीस क्लोज जातले. तुम्ही म्हणतात की SITचे इन्व्हेस्टिगेशन विल रिपोर्ट टू कमिशन ऑफ इन्क्वायरी. एक्झॅक्टली राईट. SITची दोन तरेन आसा. हय. एक ही जन SITची जे आतापर्यंत जातले चार्जशीट जातली, कोर्टाक फायल जातले आनी रेस्ट ऑल द लँड एंड हाच्या बद्दल कितें करपाचें हे इन्क्वायरी कमिशनरा कडेन वतले आनी इन्क्वायरी कमिशनर तेजे डिसिजन्स जे अकॉर्डिंग टू द लॉ whatever the government wants to take the decision, directly they'll refer and they'll advise for the government, you can take this decision. सो जस्ट फॉर द क्लॅरिटी, कारण म्हाका दिसता इज अ मेजर अनाउन्समेंट आनी तुमी चवथीच्या मुहूर्तार करतात, सो स्टेटीचो इंटरेस्ट धरून माझी प्रत्येक अनाउन्समेंट हय, आसा. सामकें. त्या खातीरच सांगलें हांवें, ही लँड जी आसा पळय न्ही, नो मॅन लँड आसा, त्या खातीर ही लँड सरकाराची जावप गरजेची तुम्ही आसा. चवथीक एक बरो व्हडलो मोठो बॉम्ब घाला. दोन गजाली तुम्ही म्हणतात की दर इज अ क्रिमिनल आस्पेक्ट ऑफ द SIT अँड दर इज अ सिव्हिल आस्पेक्ट ऑफ द SIT. क्रिमिनल आस्पेक्ट तुम्ही म्हणतात की SITचो सद्याक चालू आहा तो चालू उरतलो, बट सिव्हिल आस्पेक्टाक खंय तरी क्लोजर मेळपाक जाय. क्रिमिनल ताजे खातीर एक कमिशन ऑफ इन्क्वायरी असता. एक्झॅक्टली राईट. क्रिमिनल आस्पेक्ट विल बी डील्ड बाय द कोर्ट हय, separately, charge sheeted and deal by the court. Yes. And civil aspect will deal by the inquiry commissioner. Yeah, because criminal aspect will be dealt by IPC, CRPC. Civil aspect will go into the title and the ownership of the Right. land. That's how the Yes, distinction yes, would yes. be. So there will be two major arms of this investigation now. One is the police arm, and the second is the kind of a Inquiry, yeah, quasi-judicial. quasi-judicial arm. So CM, why तुमकां गरज कित्याक आसली? कारण हांव कित्याक विचारता हो प्रश्न की जनतेकूय कळू दी म्हणून. खुबशे लोक हे जे तुमी 110 केसी म्हळ्यात, म्हाका तांची काणयो आयकतना भरून येता सारकें. कोणाचो कांयच गुन्यांव ना, कोण तरी येता, जमीन घेवन वता आनी सिव्हील कोर्टा भितर एक सामान्य गोंयकार झगडटा आपली जमीन गेली म्हण. डू यू थिंक, अँड दिस इज वाय आय एम सेइंग इज बिकॉज फॉर एबंडन्स क्लॅरिटी, हो जो प्रोसेस कोर्टा भितर वचून जाचेर प्रचंड ताण येता सामान्य मनशाचेर, थ्रू दीस कमिशन ऑफ इन्क्वायरी, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू रिटर्न द टायटल बॅक टू द ओरिजिनल ओनर्स? जो आय एम डिलिंग विथ दीस केसीस, जो ॲट प्रेझेंट SIT कडे केसीस आसा, आणि इफ समवन इज क्लेमिंग दॅट इज माय लँड, Yeah. he can directly claim to the inquiry commissioners. He can prove it Yeah. by submitting his Before the document. commissioner. Yeah, before the Yeah. commissioner. And we can revert, of course. सो ताका सिव्हील कोर्टाक Civil court वयचो पडटा. वर्सांनी वर्सां झगडपाची झगडचो गरज पडटा. ना. ना. जाचेर अन्याय जाला ताका तुम्ही म्हणटात फुडल्या 3 ते 4 महिन्या भितर न्याय मेळटलो. एक्झॅक्टली राईट. एक्झॅक्टली राईट. म्हाका तेच म्हणणें आसा की ह्यो जर प्रॉपर्टी खरेंच गोंयकाराच्यो कोणाच्यो तरी आसा, तिसऱ्या मनशान त्यो विकल्यो आणि ताका परत सिव्हील कोर्टान वचून झगडपाची गरज ना. तेणी आपल्या प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन सहित इन्क्वायरी कमिशनराच्या फुड्यान येवचो आणि त्यो लँड क्लेम करच्यो. सो ताका सिव्हील कोर्टाक वचून वर्सांनी वर्सां ते धक्क पाडे खावपाची कसलीच इन्क्वायरी गरज ना. कमिशनर विल पास द ऑर्डर. You are कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स ताका उरतले, that he can pass the order. You are saying this commission of inquiry is a fast track justice. येस येस. This is a fast track justice in त्या खातीर this म्हटलं land हांवें grab case. की म्हाका हे वर्सांनी वर्सांय चलोवपाचें ना. हय. म्हणजे एखादी केस जर गेली आसत जाल्यार ती 3 ते 4 महिन्या भितर केस सोंपपाक जाय. त्या खातीर आतां एट प्रेझेंट ज्यो केसीस आसा, सपोज वी आर गिवन इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर, जाल्यार ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम जानेवारी पर्यंत हाचेर रिजल्ट लागपाक जाय. रिजल्ट लागपाक जाय. सीएम, म्हाका दिसता खुबश्या गोंयकारांक आयकून बरें दिसतलें, कारण येस सगळ्याच्याच मनाक प्रश्न आशिल्लो की कोणें केलें ताका धरतात, पूण लास्टाक जाचेर अन्याय जाला ताका ताजी जमीन वी वॉन्ट टू कम मेळपाक टू द जाय. कन्क्लुजन. या सो ती गजाल म्हाका दिसता हातूंतल्यान करपाचो तुमचो प्रयत्न आसा. राजकारणा कडेन येवया. तुमी हांसले कारण प्रश्नय म्हाका दिसता राजकारणाचे तशेच आहात की काँग्रेसीचे 8 आमदार तुमकां कित्याक जाय? कारण एक आसा की एकदां गरज आसता नंबराची आनी एकदां आसूं म्हणून घेवप आसता. कित्याक जाय ते? तुका कोणी सांगलें आमकां जाय म्हणून? सगळे तेच उलयतात, प्रत्येक मनीस सांगतात. ते तुमच्या बंगल्यार सुद्दां एक वचून आयले त्या दीस, ते तुमी मेळ्ळेत ना म्हणटा मागीर. म्हाका आतां ते आपली कामां बी घेवन आयले म्हणून सांगनाका. हे पळय, हांव परत एकदां सांगता, हय. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून गोंयांत आमचें सरकार स्टेबल आसा. तेच म्हणटा हांव, कित्याक 20 जाय जाण काय म्हणून? भारतीय जनता पार्टीचे आणि 5 जाणांनी एडिशनली आमकां SMJPचे 2 इंडिपेंडंट 3 हांच्यांनी आमकां सपोर्ट केला. स्टेबल गव्हर्मेंट आसा. फुडलीं 5 वर्सां गोंयची उदरगत करपा खातीर आमचें डबल इंजिनचें सरकार हें खंबीर आसा. आमकां एडिशनल आमदारांची गरज ना, हांव परत सांगता. आनी त्या विशयाच कोण तरी उलयता आसत, कोण तरी येवपाचो घेवपाचो प्रयत्न करता आसत जाल्यार हाजे बाबतींत म्हणजे म्हाका तरी आत्ताच्या घडीक हाजे कांय इन्फॉर्मेशन ना. तांकां जर येवपाक जाय की दार जनेल कितें उगडें आसा काय ना म्हणटा तुमी? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आसा, खूब तुमी व्हडली सरळ पार्टी व्हडलें उत्तर दिवपाक गेले ऑफकोर्स. म्हाका. भारतीय हांवें जनता दार पार्टी आनी जनेलाचेच विचारिल्लें. भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आसा. हय.
तर ती भारतीय जनता पार्टीचे सदोदित निर्णय हे राष्ट्रहित आणि राष्ट्रीय लेवलाचेर घेतले वता. सो तुम्ही इतली वेग कित्याक दवरतात? हांवें जार आनी जनेलाचेर दवरिल्लें हांवें कारण सांगलें मुख्यमंत्री तुमी. आमची पार्टी बारीक ना, आमची पार्टी दिसान दीस वाडत आसा. पण सध्या राष्ट्राक मुख्यमंत्र्याचे मत इज काइंड ऑफ अ सध्या फायनल मत न्ही देशात ऑन दीज मॅटर्स. पुराय सगळ्यात व्हडलो पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टी आसा. त्या खातीर आनी येता त्या परत 2024च्या इलेक्शनान आमी आनीक खासदार घेवन इमर्ज जावपाचे आसा. हांव जस्ट स्पेसिफिक्स विचारता कारण हे राजकारण म्हणटकीर म्हाका दिसता लोक चवथीक घराडेन बसून पळयतात आनी म्हाका दिसता गांवांनी सद्याक राजकारणाची चर्चा चल्ल्या. अशी परिस्थिती भितर तुमकां दिसता की दोग जाणांचेर तर काँग्रेसीनच स्वता डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन घालां आनी काँग्रेसीनच सांगलां की हे दोग जाण आमचे आमदार व्हरपाक सोदताले म्हणून. ते दोग जाण म्हळ्यार दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो. तुमकां दिसता दिगंबर कामत किंवा मायकल लोबो जर आज भारतीय जनता पार्टी भितर आयले, परत आयले जाल्यार पक्षाक बऱ्याक पडटलें? हे काँग्रेसीचें दुर्भाग्य म्हणपाचें की जेंच्यांनी आपल्या एक्स चीफ मिनिस्टराचेर अशा पद्दतीत तेंच्यांनी डिस्क्वॉलिफिकेशन फायल करप आनी ते बी आमदार व्हरूंक शकता म्हणपा जाय. जेंच्यांनी जेका अपोजिशन लिडर करप आनी तेंच्यांनी तेजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन घालप म्हटल्या उपरांत ह्या पक्षाची पत खंय पावल्या राष्ट्रीय लेवलाचेर आनी स्टेट लेवलाचेर हाजोत्योन विचार करपाक जाय. म्हाका दिसता म्हणजे आनीक हाजेर अशा बाबतींत म्हाजे सारकेलो राजकीय कार्यकर्तो हाजेर आनीक उलोवंच शकना कारण एखादो म्हणजे आपल्याच म्हणजे जो माजी मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेते करता तेजेरूच परत घालता. शुवर आहात ते तुमचे बरोबर आहा म्हणून. आतां तेका आतां म्हाज्या बरोबर आसा ताका ते तेंकां विचारपाचें. तूं जाय जाल्यार त्या दोगांयकूय विचार. हय पण तुमकां कितें दिसता की हे आयल्यार पक्षाक फायदो जातलो? पण कोणी आयल्या उपरांत सदांच पक्षाक फायदोच जाता, लुकसाण जायत ना. म्हणजे तितून एडूच जायत आसता न्ही. म्हणून हांवें म्हटलें न्ही नवीन मनीस जेन्ना पक्षांत येता तेन्ना पक्षाक लॉस केन्नाच जायना, पक्षाक फायदो जाता सदांच. फायदो जाता. फाटले फावटी 10 जाण येयले ताचो फायदोच जालो न्ही. आतां आमी 27 आसूं बट 20 निवडून आयले पण आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपाक शकली. एक स्टेबल गव्हर्मेंट फाटल्या 3 वर्सांक बरेच जाण म्हाजेरूय टिका करताले थोड्याच दिसांनी वचपाचो आहा म्हणून. 3 वर्सां सरकार स्टेबली चल्लें आनी परतूय बी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार निवडूनय आयलें. एक जाता की ते हे फुडाफुडीचें राजकारण कित्याक काय म्हणून तुम्ही हाका जाप कशी दितात? कारण चर्चा भरपूर जाली. काँग्रेस स्वताच्या तोंडान काय ते आमचे आमदारय कांय गजाली उलोवन दाखयतात स्पश्टपणान अख्खी गोंयाक त्यो खबर आहात. आतां आमी ऑफिशियली तुमी म्हाका कॅमेराचेर हें उत्तर दितात पण हे जे फुडाफुडीचें राजकारण आसा तुमकां दिसता गोंयाक जेन्ना लोकांनी तुमकां मॅन्डेट दिला, आतां लोकांनी जर तुमकां मॅन्डेट दिलो नाशिल्लो हांव ही गजाल उलोवंक विचारनाशिल्लो, जेन्ना लोकांनी तुमकां मॅन्डेट दिला and I was the first one to say that this is a rise of Dr. Pramod Sawant from selected to elected म्हणून. अशी परिस्थिती भितर कित्याक फुडाफुडीचें राजकारण? आमी फुडाफुडीचें राजकारण करिना. परत म्हाका कॅमेराचेर उत्तर दिवपाक परत एकदा हांव सांगता आमी फुडाफुडीचें राजकारण करिना. ओके, तूं म्हटलां तशें जर पक्षान कोण आयलो जाल्यार पक्ष वाडटा. तुमी ते येतात तुमी आपयनात. हांवें परत सांगलें आमी फुडाफुडीचें राजकारण करिना. आतां कोणी येत जाल्यार मागीर विचार करपाचो म्हणटा तुमी. सीएम एक जो प्रश्न आहा तो दुसरो जो इम्पॉर्टंट म्हाका जो दिसता की तो IITचो आनी एक IITच्या प्रश्नाचेर एक गजाल म्हाका प्रामाणीकपणान 3 सायटी जाल्यो. तुमी जशी काँग्रेसीचें दुर्भाग्य बी म्हळें म्हाका गोंयकारांचें दुर्भाग्य काय कितें अशी परिस्थिती आहा. डोंट यू थिंक इट इज युअर फेल्युअर दॅट यू हॅव फेल्ड टू कन्विन्स गोवन्स की आमकां IIT जाय म्हणून? एक्चुली खरें म्हटल्यार तूं म्हणटा तशें इट इज एन गोंयकारांचें बॅड लक. इतक्यान प्रोजेक्ट सुरू जावपाक जाय आशिल्लो बट म्हाजे कडल्यान हांवें सगळे प्रयत्न त्या प्रोजेक्टा खातीर फाटल्या टेन्युअरान केल्ले. बट ह्या टेन्युअरान सांगता हांवें त्या खातीर अनाउन्समेंट करिना म्हटलां जो पर्यंत सगळें हँडओवर जातलें. हांवें म्हटलां हांव जाता तितके बेगीन IIT खातीर लँड हँडओवर करतलो आनी 100% करतलो. आय एम बिहायंड दॅट प्रोजेक्ट आनी जाता तितके बेगीन बरे प्रोजेक्ट गोंयांत येवपाक जाय. म्हणून तर म्हाज्या टेन्युअरान नॅशनल सायन्स फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी आउट ऑफ द वे वचून बरेच जाण विरोध करताले. म्हणजे हांवें फक्त लँड दिली इतक्याचेरूच ना तर तो प्रोजेक्ट म्हणजे वेटरनरीचें गेस्ट हावस नवीन बनून आशिल्लें तें गेस्ट हावस तांकां हँडओवर केलें आनी नॅशनल सायन्स फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी गोंयांत सुरवात केली. दीस इज द 3rd नॅशनल सायन्सीक फॉरेन्स युनिवर्सिटी इन इंडिया. त्याच बरोबर नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ तुवें आमचें कला भवन सांकवाळचें बांदलेलें 8 वर्सां तूंय पळयता थंयसर एअरपोर्टार वयता आसतना
ते कन्वर्ट करून सद्या बिल्डींग लिजाचेर दिली आनी तांकांय लँड दिली. त्या खातीर एड्युकेशन प्रोजेक्ट गोंयांत येवचे Yes, हे yes, म्हाजें म्हाका दिसता सगळ्यांचेच ध्येय आसपाक जाय. पर्सनली म्हाजेंय मत आसा मुख्यमंत्री आनी एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून. त्या खातीर सांगलां आय एम डॅट मच सिरियस अबाउट द IIT आनी IITची लँड. त्या खातीर हांवें हे दोनूय प्रोजेक्टाची दिली आनी मागीर उलयता पळय न्ही त्या खातीर तुमकां आतां करता आनी हां, मागीर उलयता. दिस इज अ व्हेरी गुड स्ट्रॅटजी. म्हाका दिसता करून उलोवप, म्हाका दिसता लोकांचोय राजकारणाच्या घोशणा मदलो एक विश्वास तुगेलो आदी करावे, प्रस्थापीत मग जावप. सांगावे. हय, सामकें. दुसरो आतां विशय आसता पंचायत इलेक्शनाचो. तुमी जिखले, तुमी क्लेम केले, तुमकां येवन सगळे जाण मेळ्ळे. दोन गजाली. एक, नंबर वन कॉंग्रॅच्युलेशन्स. नंबर टू, जी ओपोजिशनाची सद्याक परिस्थिती दिसता पंचायत इलेक्शना भितर आमी ती पयली, ताजे पयलींच्या इलेक्शना भितर म्युनिसिपालिटी भितरूय पयली आमी, ZP भितरूय पयली आमी. तुमकां हांव एज अ स्टेट्समॅन म्हणून विचारता, हांव जस्ट फक्त राज्याचो मुख्यमंत्री किंवा भारतीय जनता पक्षाचो लिडर म्हणून तुमकां विचारना. ओपोजिशनाची ही परिस्थिती पळोवन बरें दिसता तुमकां आनी आमच्या लोकशाही खातीर बरें एज अ काय यू आर हॅपी बेस्ट म्हणून? राज्याचो मुख्यमंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो आनी कार्यकर्ता टू मुख्यमंत्री पदाचेर ह्या पावला. त्या खातीर म्हाका दिसतना म्हजो पक्ष ग्रो जाता, ह्या राज्यांत म्हजो पक्ष वाडटा. आनी आमी जशें म्हणटा की हर घर भाजपा, तशीच हर पंचायत भाजपा, हर बूथ भाजपा ह्या पद्दतीत काम करप ही आमची स्ट्रॅटजी आसा. आनी त्या स्ट्रॅटजीत भारतीय जनता पार्टी काम करता. म्हणून तर हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हणजे 4 बायपोलांतले 3 बायपोल जिखले, 2 लोकसभेंतलो 1 लोकसभा जिखले. पयले फावटी दोनूय जिल्हा पंचायती आमी जिखपाक शकले आनी ताजोच रिजल्ट म्हणून आमकां विधानसभेत आमी 20 सिटाचेर पावले. 22 टार्गेट केल्लो आमी आनी 22 आमकां मेळपाकूय शकतले. तुकाय खबर आसा 27 मतांनी सुमार आमी एक सीट हारलो, बाकीचो एक स्ट्रॅटेजिकली आमचो एखादो सीट गेलो. ओके, त्या खातीर आतांय बी आमी डे वनच्यान भारतीय जनता पार्टीची बेस तयार जावची म्हणून पंचायत इलेक्शनीनूय बी म्हणजे डायरेक्ट जरी चिन्हाचेर नासले, खुबशे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे बऱ्या मतांनी निवडून आयले. वेगवेगळ्या पंचायतीचेर सरपंच, पंच, उपसरपंच जाले. सो डॅट ग्रामीण भागात भारतीय जनता पार्टी भक्कम जाता. आनी आमी जशें म्हणटा की डबल इंजिनचें सरकार असलें काय नॅशनल आनी स्टेट लेवलाचेर काम बरें जाता. तशेंच हांगासरूय बी ते ट्रिपल इंजिनचें जर सरकार आसत म्हणजे नॅशनल, स्टेट आनी परत पंचायत जाल्यार ते लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी हे काम करपा खातीर खूब बऱ्या पद्दतीन काम नाकाच म्हणटा आमी तुमी करपाक opposition? शकतले. आमी नाका म्हणना, अपोजिशनान आपलें काम करप, अपोजिशनान आपलो पक्ष मजबूत करप आनी तेंच्यांनी दवरप. आमी कोणाकूच नाका म्हणना. हें लोकमत आसा. शेवटी लोकांनी ठरोवपाचें कोणाक निवडून दिवपाचें तें. थोडे कडेन इंडिपेंडंट पंच आसतले निवडून येयले, नवीन पंचय निवडून आयिल्ले आसा. तेंय उदाहरण आसा आमच्या कडेन. कित्याक विचारता म्हणजे राज्याक सद्याच्या घडयेक लिडर ऑफ ओपोजिशन म्हणटात ती एक जे पद आसा तें फक्त पेपरार आसा, ते प्रत्यक्षांत ना. हे काँग्रेसीनी स्पश्ट केल्लें आहा. डू यू थिंक दिस इज हेल्दी फॉर एनी डेमोक्रेसी? नो, नॉट एट ऑल. लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसपाक जाय, विरोध करपाक जाय आनी विरोध करपाची गरज आसा. ज्या जाग्यार सरकार चुकता, सरकारांतलो मंत्री, मुख्यमंत्री खंय चुकता, विरोध करप तेंचें काम. बट विरोधा खातीर विरोध करप न्ही. डेफिनेटली. म्हाजें म्हणणें खंय चुकता आसत जाल्यार विरोध दाखोवन दिवप हें तेंचें काम आसा आनी तें करपाक जाय. आमी विरोधी पक्षान आशिल्ले, आमी विरोधात काम केलां, आमी रस्त्यार आयल्या, आमी विरोधा यू वेळार आर वन ऑफ दाखोवन दी बेस्ट स्पोक्सपर्सन्स ऑफ द पार्टी वेन यू आर इन ओपोजिशन. सो त्या दृश्टींतल्यान हांव म्हणटा की तुमकां दिसता की विरोधी पक्ष फुडारी आसचो म्हणून? ऑफकोर्स आसूंक जाय. 2008 ते 12 पर्यंत आमी डेली रस्त्यार आसताले आनी गोंयभर हांवूय भोंवतालो. वेगवेगळ्या आंदोलनां, युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसल्या कारणान वेगवेगळ्या आंदोलनाच्या निमित्तान आसत किंवा वेगवेगळे कडेन आंदोलन करता आसतना आसत. तेन्नाच्या आमच्या माजी मुख्यमंत्री मनोहर भाईंच्या बरोबर प्रत्येक आंदोलनात हांवूय आसतालो. बरोबर. सेम एक गजाल आसा की सगळे जाण म्हणटा की प्रमोद सावंत हेज अ स्ट्रॅटजी एंड द स्ट्रॅटजी अशें की पक्ष जो आसा लोकसभा निवडणुकीक सुद्दां किंवा सबसिक्वेंट विधानसभा निवडणुकीक सुद्दां मायनॉरिटी वोट्सा शिवाय पक्ष सत्तेर येवपाक जाय. ह्या दृश्टींतल्यान तुमी काम करता. स्ट्रॅटजिकली ते मिशन सालसेत किंवा आनीक सगळें सोडून दियात, तुमी अशे तरेन रचना केल्या की थंय ते आपले मदींच झगडटले आनी तुमची जी वाट आसा ती वाट सुकर जातली. डू यू थिंक दॅट स्ट्रॅटजिकली, पॉलिटिकली
are you taking party in a direction where party can be in power without minority votes? चुकीचो समज आहा तुजो. हांव विचारता प्रश्न, समज खंयचो म्हजो प्रश्न हो. हांव काल बेतालबाटी आशिल्लो. त्या फुटबॉलाकून चड विचारता हांव. हांव काल बेतालबाटी आशिल्लो. मायनॉरिटी भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसतले. हय. आतां मायनॉरिटी हॅव स्टार्टेड टू एक्सेप्टिंग द भारतीय जनता पार्टी. कोण म्हणटा पण थंय तुमचे स्टेज बरोबर स्टेजीर जे आशिल्ले थंय पळयतकीर थंय भाजपाचें चिन्ह न्ही, पण ती वेगळी चिन्ह दिसली म्हाका. हे पळय, आमच्या बरोबर कोणूय येवं येता. हय. हांवें परत सांगलां, आमी फाटले फावटी हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता, म्हणजे फाटले फावटीचे बाब फिलीप नेरी आसत, बाबाशन आसत, हांकांय सांगलेलें आमी भारतीय जनता पार्टीच्या तिकेटीचेर उबे रावात म्हणून. कांयच हरकत ना. म्हाका दिसता आमी थंयसरूय त्या खातीर आमचे कॅन्डिडेट उबे केले. कदाचित म्हणजे तांच्यांनी जर तिकेट एक्सेप्ट केल्ली आसत चित्र वेगळें आसूं शकतालें. आज शेवटी लोक भारतीय जनता पार्टीक एज अ डेव्हलपमेंट करपी पार्टी किंवा नेशन आणि राज्य फुडें व्हरपी पार्टी, हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे नेतृत्व नॉर्थ इस्टान सारकेल्यो सगळ्यो 7 स्टेट्स ज्या जाग्यार मेजॉरिटी ऑफ द आर मायनॉरिटी आसा, थंयसर जे आसा दे हॅव एक्सेप्टेड आनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयिल्लें आसा त्या राज्यांनी. म्हटल्या उपरांत त्या खातीर हांगासर खंयसरूच आमी पळयता आसतना लोकसभा मायनॉरिटी निवडणुकीची सिटां ही विदाउट दीस जिखपाचे हावेस म्हणया, प्लॅनिंग म्हणया, स्ट्रॅटजी म्हणया. हांव परत सांगता, म्हाका विश्वास आसा हे फावटी आमकां लोकसभा सावथ गोव्यांतली जिखता आसतना सालसेतीतूनय बी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां मायनॉरिटीचे म्हजे सगळे भाव भयणी वोट करतले हाचेर म्हाका खात्री न्ही, म्हाका विश्वास आसा. कारण ज्या पद्दतीन हांव काम करता, ज्या पद्दतीन हांव एप्रोच तांचे कडेन सगळ्यां कडेन दवरता, ते म्हजे कडेन ज्या पद्दतीन एप्रोच दवरता म्हाका विश्वास आसा. हांवें केन्नाच डिफरन्स करूंक ना खंयच्याच कामाच्या बाबतींत. जाल्यार ते कित्याक करतले? शेवटी तांकांय विशय पटला की आतां ओन्ली म्हणजे जर नेशन फुडें वयतलें आसत जाल्यार मोदी इज ओन्ली द ऑप्शन. थँक्स अ लॉट. हांव इतल्याचेर थांबता. प्रश्न खूब आहात पण परत आमी करया. पण म्हाका एक दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या बाबतींत की ते स्ट्रॅटेजिकली पॉलिटिकली ही इज प्लेईंग रायट नाव इट्स सो वेल दॅट ते कॅमेरा मुखार सामके अशी उत्तर दिल्यात तांणी की दुबाव आनी कोणा कांय आसपा जायना, इन्क्लुडींग द लास्ट आन्सर ऑन दॅट लास्ट क्वेश्चन. सीएम चवथीच्या वेळार आयले स्टुडियो भितर, इतली दिलखुलास मुलाखत दिली आनी म्हाका दिसता राजकारणाचेर आनी हाजेर गोंयभर सध्या प्रत्येक म्हाका दिसता सोंप्याचेर आनी बालकावाचेर चर्चा चल्ल्या. त्या चर्चेक तुमी म्हाका दिसता आज भरपूर फोगेटी, बॉम्ब, बाण, नारिंग सगळें लावन दिल्यात. हातूंत मुखार आतां चवथीक हाजेर कशी चर्चा जाता उरिल्ली 3-4 दीस ते पळोवया. बट थँक्स अ लॉट फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन एंड टॉकिंग टू. वयता वयता आसतना हे फावटीची चवथ ही स्वयंपूर्ण चवथ जावची हाचो संदेश सगळ्या लोकांक दिला. आणि खरोखरूच आमी म्हणटा चवथ हो स्वयंपूर्णतेचो उत्सव आसा. आणि म्हणून तर आमचें मिशन स्वयंपूर्ण गोंय करपाच्या चवथीच्याय निमित्तांत आमचो चवथ स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार हाज्या निमित्तांत खूब लोकांनी बरो रिस्पॉन्स दिलो. आनी हाज्याय फुडें ही संकल्पना स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर सगळे जाण साकार करतले. हांव परत एकदां चवथीची सगळ्यांक हुनुनीत परबी. एक गजाल सीएम सोपयतना एक तुमचो जो स्वयंपूर्णतेचो जो नारो आसा, आय थिंक दॅट ट्रान्सेंड्स ऑल पार्टी लायन्स, ऑल रिलिजियस लायन्स, ऑल कम्युनिटी लायन्स. आय थिंक दॅट इज फॉर गोवा. आणि प्रत्येक गोंयकारान जर तो स्वयंपूर्णतेचो नारो जर मनार घेतलो, I think we can, there is nothing that we cannot achieve. So thanks a lot for coming here and giving this a pleasure talking to you. थँक्यू.